तियात्राची 125 वर्सां संभ्रमणी समितीचे वतीन आयचे मानेस पत्रकार आणि तुमकां सगळ्यांक कॅरिकेचर्स ऑफ 100 ग्रेट तियात्रिस्ट म्हणजेच 100 मालगोड्या तियात्रिस्टांच्या व्यंगचित्रां वा रेखाचित्रांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन आणि तेच भशेन तांच्या चित्रांच्या प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मनाक काळजांतान उर्बेभरीत येवकार. कला अकादेमी गोवा आणि तियात्र अकादेमी गोवा हांच्या जोड पालवान हो सुवाळो जाता. मोगाच्यानू 17 एप्रिल 1892 वर्सा तियात्र कलेचे पयले रोप लावपी आसगांव बार्देशे लुकासिन रिबेरो आणि मुखार ह्या रोपाक आपल्या परजोडीत बरपावळीन शिंपून वयर काडपी पाय तियात्रिस्ट जुआंव आगोस्तिनो फर्नांडीस ह्या दोनूय तियात्रिस्टांक म्हजो तुमच्या सांगाताक भोवमानाचो सलाम. अशाच आदल्या मालगोड्या तियात्रिस्टांचो आपल्या मधुर गितान उगडास करता आमचो आवाजाचो जादूगार बाब ओलांव आणि ताजे सांगाती. Marina Forti kita kau nawas gatar wodi Wazarani ave tollo noti Viaj maruna vaila moti Zaides gamola Marina Forti kita kau nawas gatar wodi America todir devon tu bayaran now Band वाजता सोनाच नाचून उडून कोशी जाव तो सोर मोरे बाबा तुका जायते आणि तू चेडवा किदें रे बारे बारे बा अमेरिका तोडीक देवन तुय बियरान्ना बँड वाजता सोनाच नाचून उडून कोशी जा तो सोर मोरे बाबा तुका जायते आणि तू चेडवा किदें रे बारे बारे बा. सॅक्सोफोन येऊक ना इजी आसा हेर म्युझिशियन मेळोन तारवोट्यांचे आयकोंक कोणना ते बरे चेडवांचे फोटो काड आणना बोरी चेडवां ती तांच्या मोगान कोणना पोटा ती पायची माडाची सोडना तारवोट्यांचे आयकोंक कोणना ते बोरी चेडवांचे फोटो काड आणना बोरी चेडवां ती तांच्या मोगान कोणना पोटा ती पायची माडाची सोडना बोरी चेडवां मुडोन तांकां कमेंट सिट डावन ते तुमकां सांगत बाबा व्हडली बोंडोला लावन ते पोंच चेडवांची येता लिपस्टीक खावन हे सगळे पयला तांचे हांव तारवोटी जावन बोरी चेडवां मुडोन तांकां कमेंट सिट डावन ते तुमकां सांगत बाबा व्हडली बोंडोला लावन ते पोंच चेडवांची येता लिपस्टीक खावन हे सगळे पयला तांचे हांव तारवोटी जावन. तूं तारवोटी रे बाबा रागान पळयता ना ना म्हणटा ती पोसली हांव आसलो त्या बारार येवन दोगां बसली हांवें मस्कऱ्यो केल्यो सोजमोन ती म्हण तोसली ती म्हजेर करून जाली रे कोसली बोरी चेडवां म्हणटा ती कोसली हांव आसलो त्या बारार येवन दोगां बसली हांवें मस्कऱ्यो केल्यो सोजमोन ती म्हण तोसली ती म्हजेर गरम जाली रे कोसली तांकां पळोवन सायबा म्हज्या तोंडाक जाली आग ताणी कालसांव काडून कसलो म्हाका दिलो रे मार मातसो ना जाल्यार केला गा म्हज्या कोट्याचो फार हांवें द्रोजान तारवार काडली फार पळोवन सायबा म्हज्या तकलेक जाली आग ताणी कालसांव काडून कसलो दिलो म्हाका मार मातसो न्हू जाल्यार केलो म्हज्या कोट्याचो फार हांवें द्रोजान तारवार काडली फार.
सगळे चेडवांनी म्हणच्या एखादा रायकर कोरसाक सगळ्यांनी चेडवांनी गोंय जॉईन जावं पाहिजे. She walks like a lady from Africa. She talks like a lady from America. She shakes like a lady from Jamaica. Yeah, she's the lady I love. She's a lady from Goa. 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 She's a lady I love. Say, she's a lady from Goa. Little louder. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. She smiles like a lady from Britannia. She's sly like a lady from Romania. She's sexy like a lady from Hispania. Yeah, she's a lady that I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. कोंकणीन करूया. ती चलताना दिसता आफ्रिकाची, उलयताना दिसता अमेरिकाची, ती नाचताना दिसता जमैकाची. ओय ती चोली म्हज्या मोगाची चोली. ती चलताना दिसता आफ्रिकाची, उलयताना दिसता अमेरिकाची, ती नाचताना दिसता जमैकाची. ओय ती चोली म्हज्या मोगाची. ओय ती चोली गोंयची. ओय ती चोली गोंयची. ओय ती चोली गोंयची. तीच म्हज्या मोगाची. ओके, गोंयराचे खंयचे कातार म्हणटा सांगूंक जाता तुमच्या? सांगात पळोवया. प्रायज आसतलो प्रायज. दादा कोणाचें सांगू? मांडवी. अजून चान्स आसा. लागीं आसा तो लागीं आसा. गोंयांत खंयचो? 5 शेळयांचो जाणा तो? आमी दोनूच शेळयांचो बापूय आयकोंक ना गोंयराचे. आसा दिसता म्हाका आसा. माजोर म्हणया. कितें म्हणया? स्टागोत. रेस्पेताची कोंबी आसली मोजी, कोंबे दिसती पडल्यार कोरी लोजी, कितली तांतयां घालूंक आसली राजी, तोमाजिनाच्या कोंब्यान वाट लायली म्हजे कोंबयेची. रेस्पेताची कोंबी आसली मोजी, कोंबे दिसती पडल्यार कोरी लोजी, कितली तांतयां घालूंक आसली राजी, आगुस्तिनाच्या कोंब्यान वाट लायली म्हज्या. कोंबो रोडटा कोक कोक कोकरे कोक कोक कोक, कोंबो भायर रावन गुडाचें काडटा सोक, म्हणटा कोक 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 करता कोक कोक कोक. हें आयकोन गुडान म्हजे कोंबयेक येता शॉक. म्हणा तूं रोड कोक कोक कोकरे म्हणटा म्हणटा कोक 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 कोक. हें आयकोन गुडान म्हजे कोंबयेक येता शॉक. मागीर कितें बसलें हांवें? कोण? ही बोकडी बोकडो हो. बोकडी पोसलेली एक पावो लंगडो, ती तिनूच पांयांनी बोकड्या लागीं झगडो, तिच्या दुदान हांवें दुडू केलो रोकडो, ती काय नाडूंक येता विलीचो बोकडो. बोकडी पोसलेली एक पावो लंगडो, ती तिनूच पांयांनी बोकड्या लागीं झगडो, तिच्या दुदान हांवें दुडू केलो रोकडो, ती काय नाडूंक येता विलीचो बोकडो. बुकुल मागीर मागीर हांवें गेलो म्याव. बुकुल ना बुकुल मरे.
सरी कर मरे तू यांना तारी फुलाचा आवाज करू आम्ही goiega Amanzo chegamo carnaval San João festa sabar Festa gazo e tão goiega Ami goiega Amanzo chegamo carnaval San João festa sabar Festa gazo e tão goiega आमची फुगडी दालो कास्ता रे गावच्या मांडार आमची कांतरांदूल पोतां केवता एक एकल्याच्या तोंडार आमचे म्युझिक मांडे आख्या संवसाराक आमचे मधुर रेबेक वाजवता सातवता कानार आमी गोंयकार जाल्यारूच म्हणत जे कोण गोंयकार उगीच रावतात हा जायते आसात गोंयकार एक एकलो उलयता गाजयता गोंयकार फुटबॉलान आमी हुशार तशेंच मुजगाच्या कामान भाव भाव कशे जियेता आसन वेगवेगळ्या धर्मान कोंकणी पुस्तकां आमची व्हड नांव आसा संवसारान आमचें जेवण रुचीचें त्याच पेजेच्या बुडकुल्यान आमी गोंयकार आमचो शिगमो कार्नावाल San João festa sabar festa gazoita गोंयकार सांतान मावशेन भितर आपले कापड सोडयले लुईस बाकरान जोनेलांतल्यान दिस्तूत पळयले हे सांतान मावशेन भितर आपले कापड सोडयले लुईस बाकरान जोनेलांतल्यान दिस्तूत पळयले हे केस्तांव कोणाचे अरे जायत्या जाणांचे मोगाक लागोन गेर रे बाबा पांचशा राण्याचे अरे मोगाक लागोन गेर रे बाबा पांचशा राण्याचे सांतान मावशी नेवरी करूंक पीठ रे कालयता लुईस बाकार जोन लांबोसन पिशयो आलयता सांतान मावशी नेवरी करूंक पीठ रे कालयता लुईस बाकार जोन लांबोसन मिशयो आलयता हे केस्तांव कोणाचे जायत्या जाणांचे मोगाक लागोन गेर रे बाबा पांचशा राण्याचे मोगाक लागोन गेर रे बाबा पांचशा राण्याचे गोल्यान सांखली तुमकां कितें दिता फुल्लय फुल्लय गोल्यान सांखली सोन्याची ही पोरी कोणाची आई बी बेवडी आनी बापूय बी बेवडा ही पोरी कोणाची आई बी बेवडी आनी बापूय बी बेवडा ही पोरी कोणाची निमणे बाकरा बाबालो मोठ मोरे चोलो रोजालीन मावशेचो मोरे चिंतालो पोलो रोजालीन मावशेचो मोरे चिंतालो पोलो तो मोरे बसत्याव येरीक गजाल्यो सांगत मारीक निस्तें तो काटगा बारीक गोरांटी लावन तारीक बाकरा बाबाले मोठे मोरे गेले रोजालीन मावशेचे माजर चोरून वेले रोजालीन मावशेचे माजर चोरून वेले आमी गोंयकार सगळे आमी आनी कोण आमचो शिगमो कार्नावाल San João festa sabar festa gazoita गोंयकार आगुस्तीन मायक पावना आमी गोंयकार आमचो शिगमो कार्नावाल San João festa sabar festa gazoita गोंयकार 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 हे गाजयता फुलयता वरात गोंयकार हे पयले सुवातेर 125th anniversary of Theatre Celebrations Committee, Theatre Academy आणि कला अकादमी हांचे वतीन हांव ह्या सगळ्या मानेस्तांक काळजांतलो येवकार दितां. तित्ता बाब मुद्दाम मुंबयतान आमच्या उतराक पाळ दिवन गोंया आयिल्लो आसा आनी तेच परी तुमकां सगळ्यांक आयज तुमी हांगासर एकटवल्यात ह्या एका विचित्र कार्याक अशें दिसता म्हाका तुमकांय काळजांतलो येवकार. तियात्राक 125 वर्सां गेल्या वर्सा एप्रिलाचे 17 भरली.
खरेपणी फाल्यां म्हणल्यार 17 एप्रिल गोंयच्या तियात्राक 126 वर्सां भरतली. पूण आमचो हो समारंभ 125 वर्सांचो समारंभ इल्लो उशीर चालू जाल्ल्या कारणान कांय एक्टिविटी आजून पासून चालू आसा. खरेपणी गोंयच्या सरकारान भरपूर तेंको दिवन आख्खे वर्सभर हो समारंभ आमी चालू दवरला. तियात्राच्या इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार तियात्राक जेन्ना 50 वर्सां भरलीं 1942-43 वर्सा तेन्ना मुंबईत तियात्राचो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जाली. आणि त्या गोल्डन जुबली सेलिब्रेशनाचो चेअरमॅन म्हणून तेन्ना जिवो आसलेलो पाय तियात्रिस्ट जोआंव ऑगस्टीन फेर्नांडीस हाणें हे अध्यक्षपण चलयलें. ताच्या अध्यक्षपणा खाल पयलेच फावट तियात्राच्या इतिहासान गोल्डन जुबली ऑफ तियात्र सेलिब्रेट मुंबईत जाली. गोंयांत कांय जालें ना. 1907 तियात्राक 75 वर्सां भरल्या उपरांत म्हळ्यार आनीक 25 वर्सांनी तियात्राची एक समारंभ जावपाक जाय आसलो. पूण तियात्राक जेन्ना 75 वर्सां भरलीं तेन्ना तियात्राचो त्या 75 वर्सांचो कसलोच समारंभ जालो ना. जायत घडी सगळे विसरले. जायत घडी पाय ऑगस्टीन जोआंव ऑगस्टीन फेर्नांडीस हाचे असले मनीस त्या काळार नासले. पूण हो समारंभ जालो ना. जेन्ना 1982 वर्सा तियात्राक 100 वर्सां भरलीं तेन्ना पयलेच फावट गोंयच्या सरकारान फुडाकार घेतलो हो 100 years ऑफ तियात्र समारंभ करचे खातीर. आनी हे कार्य तांणी कला अकादेमीक दिलें. एकाच दिसाचो प्रोग्राम केलो पूण बेस बरो केलो, हातून दुबाव ना. 100 वर्सां समारंभली. आतां तियात्राक गेल्या वर्सा 125 वर्सां भरलीं. आनी ह्या काळार तियात्राक जो मान फावो तो दिवचे खातीर आमच्या मागण्याक लागून सरकारान मान्य केलो. आनी आख्खे एक दीस न्हय पूण आख्खे वर्सभर कार्यावळी करपाक सरकारान तेंको दिलो. त्यो आयज पासून सुरू जाता. खरेपणी जायत्यो कार्यावळी जाल्यो पूण तातूंतली भोव म्हत्वाची कार्यावळ म्हणल्यार गोंयांतल्या आनी मुंबईतल्या सुमार 600 तियात्र कलाकारांक तांचो सत्कार केलो, तांचो भोवमान केलो, तांचो वावर तियात्राच्या मळार रिकॉग्नायज केलो. आनी आतां जेन्ना ह्या वर्सा आनीक ज्यो जायत्यो कार्यावळी आसा तातूंतलो हालींच्याच दिसांनी एक क्लासीक तियात्र फेस्टिवल आदल्या तियात्रांचो फेस्टिवल जालो. आनी ह्याच प्रोग्रामांतल्यो कांय वस्तू ज्यो आजून पासून जावंक ना तातूंतल्यो 2 वस्तू आयज आनी फाल्यां जाता. एक वस्त म्हणल्यार हें पुस्तक. हें पुस्तक कॅरिकेचर्स ऑफ 100 ग्रेट थिएट्रिस्ट. खरेपणी म्हाका उगडास आसा जेन्ना तियात्राक 125 वर्सां भरपाची आसली आनी सरकारान कमिटी केली तेन्ना अलेक्सीच्या मनान तियात्रा विशीं कितेंपणी गुंवतालें. आनी तोच स्वता एक दीस मजेशीं आयलो आनी आपूण म्हणलो 125 वर्सांच्या निमतान एक कॅरिकेचर बूक तयार करूंक सोदता. आनी तुजो म्हाका आदार जाय. तेणें कसलो आदार मागलो? दुडवांचो न्हू. ताणें ताका आदार जावं असलो की ह्या चित्रां वयर, ह्या कॅरेक्टरां वयर, ह्या आर्टिस्टां वयर ताका इल्ली माहिती दिल्ली. पूण जेन्ना तेणें म्हाका सांगलें, हांवें ताका सांगलें तूं हें कार्य कोत्ताय जाल्यार तो बूक पब्लीश आमी 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन वील पब्लीश इट. तातूंत म्हाका दिसता अलेक्सीचो इल्लो पीस देंवलो आनी ताणें हो वाव नेटान फुडें गेल्लो 104
आदल्या मालगोड्या तियात्रांचे कॅरिकेचर्स ह्या पुस्तकान आसा. ते तुम्ही पळयल्या उपरांत तुमकां जायतें कितें तुमच्या दोळ्या मुखार येतलें. हांव नको कितले जाण हांगासर आसा जाणी आदल्या तियात्रिस्टांक पळयला. कांय लोक पूण आसतलेच जाणी बॉयराक पळयला, जाणी सियालवारसाक पळयला, मिंग्या लॉर्डाक पळयला आनी किड बॉक्सराक पळयला. म्हणटकच तांकां पळोवन जें कितें आलेक्सी बाबान चित्रायलां तें खरेंच अर्था भरीत आसा. इट इज व्हेरी मिनिंगफूल बिकॉज हीज कॅरिकेचर्स also gives you an insight into the lives of this artist. Therefore it is meaningful. At the same time तो म्हणू लागलो कितें की एका वदान कॅरिकेचर्स आसुनी आनी दुसऱ्या वदान एक ल्हानसो तांचो ब्रीफ बायोडेटा घातल्यार आपणाक बरो दिसता. हें सुमार हालींच्याच दिसांनी सांगलें आनी म्हाजेर पेज वाडयलो. 104 ब्रीफ बायोडेटा बरोवपाक जाय आसले. 104 हांवें 4-5 आमचे जे ह्या हितून वेल वर्स आसा तांकां घेतले आनी ऑन प्रायोरिटी म्हणलेल्या भाशेन जो जेन्ना पुस्तक छापपाक दिलां म्हणल्यार एक 8 दीस आदीं पर्यंत त्या निमण्या दिसा कांय बायोडेटाज प्रिंटराक व्हरोन दिले. मालगोडे तियात्रिस्तान जसो कॅरिकेचर बूक येयल्लो आसा हो फकत 104 सिलेक्टेड वन्स, पूण आमचे एक कमेमोरेटीव वॉल्यूम आमी पब्लिश करपाचे आसा. तातूंत आदले सगळे मालगोडे तियात्रिस्ट जे आयज आमचे मदें ना तांचो सगळ्यांचें कंट्रिब्युशन त्या पुस्तकाचेर आसतलें. इट्स अ बीग बूक आनी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ताचो वावर खूब फुडें पावला. जायत घडी मायाक जुनाच्या पयल्या विकान तो जाहीर जातलो. तातूंत सगळे आदले तियात्रिस्ट ज्या तियात्रिस्टांनी तियात्रा खातीर आपलें योगदान दिलां तितलेय थिंगा आसतले. जायत घडी एडिटोरियल बोर्ड आहा सुमार 6-7 जाणांचो, पूण जायत घडी हांगा तुवें कोणूय चुकला सांगून वचो. पूण चडान चड तियात्रिस्ट जे आयज आमचे मदें ना तांचें योगदान त्या पुस्तकाचेर आसतलें. आनी निमणी एक्टिविटी निमणी न्हू वन लेस म्हणल्यार आयज जे तियात्रिस्ट जिवे आसा तांचें योगदान घालून आनीक एक कॉमेमोरेटीव वॉल्यूम फॉर द रिमेंबरन्स ऑफ 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र हेवूय पुस्तक येवपाचें आसा. ह्या पुस्तकाक ओगले उणे 3 म्हयने लागतले. आनी हें सगळें काबार जाताना 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन कमिटी एक पुस्तक काडटा आनी ह्या पुस्तकान ही सेलिब्रेशन सुरू जाला तो दीस आनी सेलिब्रेशन काबार जाता तो दीस. ह्या वर्साक तियात्राच्या 125 वर्साच्या एनिवर्सरीच्या दबाज्याक जें कितें घडोवन आयलें तितलें त्या पुस्तकाचेर डॉक्युमेंट करून आसतलें. जायत घडी जेन्ना 150 वर्सां तियात्राची मनयतली तेन्ना हें पुस्तक घडये फायद्याक पडत. जरी तर 100 वर्सांच्या वेळार कितें तियात्राक 100 वर्सां जालें तेन्ना तर आमी कितें पण बरोवन दवरलें जाल्यार बऱ्याक पडटलें आसलें. तें घडोंक ना. जेन्ना 50 वर्सां जाल्यार तेन्ना कितें बरोवन दवरलेलें आमी फकत जाणा गोल्डन जुबली सेलिब्रेट केलो म्हणून, पूण कितें केलें तें ना. सो ह्या खातीर आमी हेवूय बरोवन दवरपाक फुडले पिळगेक जाणा जावपाक आमचो एक प्रयत्न आसा. हांव जाणा हे वेलकम एड्रेस बट आय हॅव गिवन यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आय फील दॅट इज ऑल्सो मस्ट ते दिवपाक जाय कित्याक सगळ्यांक ताची खबर आसपाक जाय. आनी एक फावट तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. Ladies and gentlemen, my great pleasure here this evening to be amongst you all, especially all the numeraries on the stadium. And I must say thank you all for coming this evening from far off places. Thank you very much.
And I would like to thank all our parents, actually, because without our parents, we would not be here, right? Yeah. Thank you. What else to say is that this journey that I took of doing 100 caricatures has been 9 months old. And, I felt like a pregnant woman. I was wondering when the baby would come out. And I went through a lot of, labor pain. And it has been a labor of love. And all these days of going through these caricatures, all these Tiatrists have been very revealing to me. I have never seen such a high number of talented people among us. It's amazing the number of, the talent that I saw when I did a little research, and thanks to Thomasin and a lot of people, my friend from the Theatre Academy and the celebrations committee, for giving me the pleasure and joy of doing this. And I must thank 2 people in this, other than them, my friend Alistair Miranda, who also helped me a lot, because many of you all will not know that Alistair Miranda is the great grandson of Pi Tiatrists. And when I showed him my manuscript, and he helped me a lot, and we added a lot between us. And my friend Clive D'Souza, who did the cover of the magazine. And they were like God sent, because at the last minute, when I was just talking to them, they said, we'll help you a lot. And then again, this evening, to put up this 104 caricatures was not an easy task. And suddenly from nowhere, my friend, I call him Fabulous, his name is Fabian. He came ahead and he said, great, I will do it. My friend Pascal, and then suddenly we had one sheikh from Navini who only came to see Kala Academy, and he said, if you need any help, I am there. They were all God sent. And who else? Fabulous, where are you? There were 2-3 other people who came to my help out of nowhere. And I'm very grateful to them, because if this show is going to be a success, it is because of the Theatre Academy, the celebrations committee, and of course I enjoyed doing them. And now that the baby has been delivered, I'm very happy that you all, I'm sure you all would like to have a look at it. Today is just 100 rupees. I think I'll buy some copies myself. You may not buy. We will offer you. Okay, they have offered to give me some copies, but add to that, I will take some copies, because there are a lot of people who help me. I don't know how many of you all know Mini Daigo. Mini Daigo was from my village, and my taxi driver, he knew him very well, and he went to his wife, and I got some inputs for him. And then I even went to Longino's bar, where Rosario Rodriguez used to sit down and do his theatre and meet people. There was one particular table and chair where he used to do his work. So I went all the way to Margao and saw that, and I changed my cartoon, because I drew the table that he was sitting on and the mirror behind him, and the owner of Longino's bar said, please, I must have your copy, and I'll put it exactly where he was sitting. So these have been little joys that I've got doing this work, and I met so many of them. Now and meeting Tito Preto here has been almost like a revelation, because he's from that era and he's still here, alive and kicking. And we are so glad to see him. I'm so glad to see him, and I would like to meet him and talk to him and get some inputs, maybe for another volume, because there are so many Tiatrists and so many of them are going to die. And before I die, I would like to do some more of that. There was a young bachelor who was very fond of a cat. In fact, his whole life revolved around this cat. One day he had to go to England,
but how to do it, leaving this cat behind? After much thought, he decided to ask his brother to look after this cat in his absence. And the brother agreed. As soon as he reached London, he phoned the brother and asked, "How is the cat?" And the brother replied, "The cat died." He said, "Oh my God, this is the way to break the news." He said, "But how expected me to break the news?" He should have broken it more gently. When I phoned you, you could have said the cat went on the roof and the fire brigade is trying to bring him down. When I phoned you next day, you should have said, while bringing down, the cat fractured his leg and the best veterinary surgeon of the town is trying to operate. And on third day, when I phoned you, you could have said, despite all the efforts, the cat died. This is the way to break the news gently. And the way the brother asked, "By the way, how is the mother?" And the brother replied, "She's on the roof and the fire brigade is trying to bring her down." Believe me or not, ladies and gentlemen, I was in a similar situation a few days ago when Alexis phoned me and said, "Dr. Sidney, we are celebrating 125 years of theatre. I'm releasing a book and you have to speak on this occasion." Well, he could have broken the news more gently. He could have said, "They are going to have celebrations, nice exhibition, good entertainment, beautiful songs like we heard today, and there will be pretty and young theatrists with whom we can interact. And at the end, if you feel to say a few words, you're most welcome." That's the way to break the news gently. And not to try to throw a bombshell and say you have to speak on this occasion. But anyway, ladies and gentlemen, to speak about Alexis is not only a pleasure but a privilege. I've always admired Alexis for his zest for life and for his total commitment for Goa and for whatever it is going. Alexis was baptized Alex Rafael Fernandez, and after his graduation in St. Xavier's College, Bombay, he studied at the Bhavans College and did his post-graduation on public relations and advertising. He then published his cartoons in almost all the publications in Bombay, including Indian Express, Midday, the Free Press Journal, Reader Digest, and so on, besides Goan newspapers. Now he is the regular cartoonist of Times of India. He was so much appreciated that he has been invited to display his exhibits in various parts of the world, including House of Commons in London, Portugal, United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Kuwait, Dubai, and many other countries. I've known Alexis for many decades, as I had the privilege of delivering his wife Tekla and his daughter Maimunada. But today he has surpassed me and delivered one book. Doctor, you made a mistake. Not my wife Tekla. You delivered her also? Actually, and that was not your wife. I then remember when Maimunada delivered it was around the Christmas time. Alexis made some Christmas cards and depicted me as a Christmas father with his granddaughter Samairo in my arms. I was told that Alexis always dreamed to be a cartoonist. But ladies and gentlemen, a dream does not become reality just by magic. It takes sweat, commitment, and a lot of work. And Alexis proved that he had all of them. In my opinion, besides Mario Miranda, Alexis is one of the greatest cartoonists Go ever produced. Not yet. I have to die first. Ladies and gentlemen, he published a book now of 104 theatres. And he has done a lot of research work and looked into the insight of these personalities. In fact, Alexis has brought all the greats in the theater world, especially those who are no more, back to life through his cartoons.
At a function recently, there was a talk about media, and someone asked, what you first read when you receive the Times of India? Some said political news about rapes or murders. Others said about sports, but most said Alexis cartoon, because we can start the day in a happy mood. When I think of Alexis, I think of what once Mother Teresa said. We are not capable of great things, only small things with great love. On the occasion of 125 years of Teatro, I wish to pay my homage to all the Tiatrists, brothers and sisters, who are living and who are no longer with us. It is because of them that today Goa can boast of having a unique identity and Konkani as an official language. Their sacrifices will never be forgotten because they work selflessly for a cause without thinking about any monetary gains. On this occasion, I also would like to record my appreciation to Mr. Tomazin Cardozo and his wife, Irene, for trying their best to develop the theatre in Goa and for contributing so much for our cultural and education in our state. I've been associated professionally with many theatrists, being family doctor or having treated many theatrists like C. Albrecht, Alfred and Rita Rose, Bob Peter, Ophelia, Jessie, and many others. Francisca Twins, child was born there. And I was feeling always very honored whenever C. Albrecht or Alfred Rose used to come to my house to invite me for their theatre. As president of Lions Club of Mapsa, I even organized a function in Kalangut to release a cassette of Alfred Rose. Alexis, तुका नायन परवीन दिता आनी तुमकां सगल्यांक तियात्रीस्ट भाव भयणांनो चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचे उद्देशी तुमी चड भाव उरतात आमच्या गोंया आनी गोंयची भास वयर काडूंक देवान तुमकां देव बरें करूंक आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद दिवंक तुमचेर आनी तुमचे फॅमिलीक. मोगल म्हज्या त्यात पडलेल्यांक हांव तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आयज म्हज्या बाराबरचे सगळे तियात्रीस मरून काबार जाले पूण तेंचो म्हाका जाय ते पाटी उगडास येता. पूण आयज हो बूक जे एलेक्सान पळय छापला तो पळोवन म्हाका एकदम खोशी भोगली. कित्याक म्हाका हें दिसलें की आयज पासून आयज आमचे बाराबरचे तियात्रीस मरून काबार जाले पूण ना. म्हज्या उगडासाक दिश्टी पडलेत म्हाका फोटो हे पळोवन ते अजून पासून जीव आहा म्हणून. आनी तेच भशेन बाबा वलाबान वडोदन कांतारां म्हटल्यान आल्फ्रेड रोजाची, बयराची आनी मिंगे रोडाची त्या तेंपार ही कांतारां हांव आयकतालो. हांव ताका प्रॉम्प्टींग पासून दितालो. आयज म्हाका 85 वर्सां आहात. तेन्नाच्यान हांव 1950 वर्सां 60 वर्सां जाली स्टेजीर आहा. अजून पासून म्हाका सगल्या तियात्रिस्टांचो उगडास येता. आयज ते खरेंच मेल्यात खरें पूण आयज बाबान हो पळय कितें बूक छापला तो पळोवन म्हाका खरोच म्हज्या तियात्रिस्टांचो सगल्यांचो उगडास येयलो. आयज ते म्हज्या बाराबरचे तियात्री सगळे मरण काबार जाले एकलो देवान म्हाका दवरला. तुमकां सगल्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. आतां म्हज्या लागीं शुभेच्छा उलोवंक जायना म्हाका खरोच मारता. थँक्यू. लुकासीन बाप आनी फाय तियात्री ऑलरेडी करतात. आयज एका आमी सामकार हाडला आमचे सामकार चीफ गेस्ट म्हणून. चीफ गेस्ट म्हणून ना मिसचीफ गेस्ट कित्याक कॉमेडी रोल करतालो तियात्रांत. तियात्र अकॅडमीचे अध्यक्ष आगोस्तिनो तेमिलो प्रकाशित जाला ते कार्टुनिस्ट. म्हज्या रुपाक पयल्यार तुमकां दिसतलें मातसो रागांचो बोललो आसा. आसपाचें न्ही. खरेंच म्हाका राग आयलो. म्हाका अशें दिसलें कित्याक आयलो काय हांव ह्या आयज फंक्शनाक तोमाजीन बाबा लागीं हांव झगडोंक सोदतालो. अरे बुकाचेर म्हजो फोटोच ना. उपरांत म्हाका गमलें हांव जिवो आसा म्हणून.
कारण जे बुकाचेर फोटो छापल्यात ते मेलेल्यांचे म्हाका अशें दिसलें म्हजो आसोंक जाय असलो म्हणून म्हजो फोटो येता तेन्ना फुडें बाबा लॅक्सीस आसचो ना फुडें ताच्या पयलो हांव वचत ना तो जावन खरेंच जे कोण मरून गेल्यात खूब नशिबोंत ते कारण तांचे फोटो कांय बरे बुकाचेर छापून हाडल्यात एक जोक करया म्हणे कारण सगळ्यांनीच उलयतना हांसयल्यात म्हण हांवें कित्या तरी चिंतलें ते हांसयता जाल्यार कित्या तरी करया म्हणून तियात्र अकादेमीचे 125 वर्सांच्या कमिटीच्या नांवान कला अकादेमीच्या नांवान आनी तियात्र अकादेमीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाची सांज आवडयता खरेंच खूब नशिबोंत मरून गेल्ले तियात्रिस्ट तांचे आयज बूक छापून आयला आनी हो बूक सदांकाल आमचे घरांत आसतलो आनी जरी जायते जाणांनी तांकां पळोवंक ना जिवे आसतना पूण आतां मेलेले आसतना तांकां सगळे म्हाका दिसता सगळे बूक व्हरतले ते आयज 200 रुपया 100 रुपया म्हणून न्हय पूण 200 रुपया पासून जाल्यार तुमी व्हरतले नासले कारण तुमकां तियात्राचो मोग आसा देखून आयज तियात्र 125 वर्सां काबार जाले जाल्यार आमकां तियात्रिस्टांक लागून न्हय पूण तुमकां तियात्र पळयणाऱ्यांक लागून आयज हो तियात्र 125 वर्सांची पिरायेर पावला खरेंच तुमकां शाबासकी हांव तुमकां म्हजो सॅल्यूट मारता कारण तियात्र मोग्याक लागून आयज तियात्र 125 वर्सांची पिरायेर पावला चड वेळ घेना बाब टिट्टा हांव तुजे बरोबर केन्ना नाचोंक ना करो पूण आयज म्हाकाय भाग कारण टिट्टा प्रेटो आमचे बरोबर आसा हांव तुजे जायते तियात्र पळयलां जरी तूं आतां वस्कोत जाला करो पूण अजुनूय तसोच आसा तूं फाटलीं 10 वर्सां पासून पळयलोलो तसोच आसा तूं देवान तुका जाय तेन्ना न्हय म्हणचें पडटा तुका जाय तेन्ना म्हण पूण देव जाणा आपल्याक केन्ना जाय तेन्ना देव कडेन तुका वतलो कित्याक बाब मुंबय शारांत तूं हांगासर आयलो तुका काळजान तान देव बरें करून तूं येवन आमच्या यादवबाच्याक अदीक रूम हाडलो डॉक्टर सायमन तुमकांय काळजान तान देव बरें करून थोडेच तुजें उरलो पूण ते उलोवपान तुवें म्हजी भुमिका केली कॉमेडी चड केली देव बरें करून बाबा लॅक्सीस तुजो वावर आनीक सांगूंक जायना आतां डॉक्टरान सांगला थोडे पेपर उगडलो म्हणटच पॉलिटिकल न्यूज पळयतात कोण स्पोर्ट्स पळयतात पूण खरें म्हटल्यार तूं जे कार्टून पळयले जाता ताचो दीस बरो वता हें सत तुकाय काळजांतल्यान देव बरें करून खूब तोकस घेवन तुवें बूक तयार केलो आनी आमचे मुखार दवरलो मेंबर सेक्रेटरी तालूस बाब वायस प्रेसिडेंट विलियम मेंबर सेक्रेटरी आमचो सिजर मेलो आनी तियात्राचे 125 वर्सांचो चेअरमॅन तमाजीन बाब काळदोस कारण तुजो हात आसा हें सगळें जावंक तुजो हात नासलो जाल्यार म्हाका दिसता ना हें इतलें जावचें आसलें म्हणून आनी फाल्यां जें कितें जावचें आसा तातूंत तुजो चड हात आसा देखून तमाजीन बाब तुका चड देव बरें करूं कारण तुकाच लागून हें आमचो प्रोग्राम इतलो बरो गेला आमचो कार्यावळ इतली बरी वता सगळ्यांक मोग्यांक हांगासर तुमी तुमचो मोलादीक वेळ पिड्यार करून हांगासर आयले फाल्यां तुकाय आमच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं सदांच त्या फाटल्यान तूं आसता आतां पासून म्हणटालो म्हाका त्याच दिना मरे म्हण तूं सदांच लेट फोन करता सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं तुमकांच लागून वायचो दबाजो एकदम रंगीत जालो आमचे हॉल भरून वतले आनी आमची काळजांतली उमेद वाडली प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया कला अकादेमीचे मेंबर्सांक तांचे सगळे वांगड्यांक तियात्र अकादेमीचे वांगड्यांक सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कोणूय चुकला जाल्यार 2 फावटी काळजांतल्यान देव बरें करूं Duši sa odžavela
Alexi बास फाटी उपस्थित